ಯತಿವರ ಹರಿ ಸರ್ವೋತ್ತಮ ತತ್ವ ಪ್ರಚಾರಕ ಮಧ್ವ ಮಹಾಮುನಿವರ ಶ್ರೀಮದಾನಂದ ಮುನಿವರಾಂಗೆಲೆ ಶಿಷ್ಯ ರಾಮಚಂದ್ರ ಯತಿವರ मंगल आरती श्री रामचंद्राक जय 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 श्री वीर विठ्ठलाक मंगल आरती श्री रामचंद्राक जय 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 श्री वीर विठ्ठलाक जय 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 श्री वीर विठ्ठलाक त्रेतायुगांचे महाश्री विष्णुक त्रेतायुगांचे जानकी रामाक त्रेतायुगांचे महाश्री विष्णुक त्रेतायुगांचे जानकी रामाक द्वापर युगांचे गोपी कृष्णाक कलियुगांचे महाश्री कल्कीक मंगल आरती श्री रामचंद्राक जय 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 श्री वीर विठ्ठलाक जय 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 श्री वीर विठ्ठलाक दशरथ कौसल्य श्री रामाक सीतापति श्री कोदंड रामाक दशरथ कौसल्य श्री रामाक सीतापति श्री कोदंड रामाक अंजलि पुत्रु भक्त हनुमाक अनंत रूप महामहिमाक मंगल आरती श्री रामचंद्राक जय 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 श्री वीर विठ्ठलाक जय 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 श्री वीर विठ्ठलाक
ಆಯಿಲ್ ಆಯಿಲ್
कोदंड रामाक दशरथ कौसल्य श्रीरामाक सीतापति श्री कोदंड रामाक अंजलि पुत्रु भक्त हनुमाक अनंत रूप महामहिमाक मंगल आरती श्रीरामचंद्राक जय 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 श्री वीर विठ्ठलाक जय 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 श्री वीर विठ्ठलाक गोकर्ण मठांचे रघुरामाक त्रिकाल पूजन नित्य घेतल्याक गोकर्ण मठांचे रघुरामाक त्रिकाल पूजन नित्य घेतल्याक विद्याधिराज स्वाम्याले पूजेक विद्याधिराज स्वाम्याले पूजेक मंगल दर्शन दितल्याक मंगल आरती श्रीरामचंद्राक जय 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 श्री वीर विठ्ठलाक मंगल आरती श्रीरामचंद्राक जय 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 श्री वीर विठ्ठलाक जय 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 श्री वीर विठ्ठलाक जय 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 श्री वीर विठ्ठलाक जीवोत्तम मठाधीश के जीवोत्तम पीठाधीश के गोकर्ण मठ संस्थान के गुरु महाराज गुरु महाराज गुरु महाराज गुरु महाराज गुरु महाराज गुरु महाराज सर्व भक्त महाजनांनी आसन स्वीकार करता वाद्य 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 वाद्य
श्री हरिभ्यो नमः परमगुरुभ्यो नमः श्री गुरुभ्यो नमो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः. प्रथम जावनो आमचे आराध्य देव श्रीनिवास श्री वेंकटरमण श्री वीरमारुती तशीची माता श्री पद्मावतीला उडगास काणो देवाक नमस्कार कोरनो. संस्थानाचे देव श्री रामदेव वीर विठ्ठलाक साष्टांग प्रणाम कोरनो. 50 वर्षाचे भव्य परंपरे इतिहास आशिल्लो तसले श्री संस्थाना गोकर्ण पर्तगाळी जीवोत्तम मठाचे सर्व यतिवरण्य हे परंपरेनं जावन आयिल्ले तांगेले सर्वांले उडगास काणो तांगेले आशीर्वाद घेवन विशेष जावन परमपूज्य श्री द्वारकानाथ तीर्थ गुरुवर्याने आजी आराधना महोत्सव दिवसो अत्यंत पुण्यतम दिवसो तसल दिवसो आजी आमकां प्राप्त जाल्लो आसा. तशी ते परमपूज्य गुरुवर्याले वृंदावन श्री पर्तगाळी मूला मठांत स्थित जाल्लो आसा. ते वृंदावनाक भक्तिपूर्वक नमस्कार कोरनो. तशींची परमपूज्य गुरुवर्य श्रीमद विद्याधिराज तीर्थ गुरुवर्याले वृंदावनाकी भक्तीन नमस्कार कोरनो. विशेष जावन आजी कुमटा मोक्कामा तगोन वेळे पशी फुडेची गुरुवर्याले आगमन जाल्लो आसा. तशी श्री विद्याधीश तीर्थ गुरु महाराज तांगेले पादारविंदाक भक्तिपूर्वक प्रणाम समर्पण कोरनो. आमगेले देवळाचे सर्व मुक्तेसर तशींची वैदिक वृंद तशींची दर्शना पात्री मामू विशेष जावन परगांव तवून आयिल्ले तसले सर्व वैदिक वृंद परगांव तवून आयिल्ले तसले देवस्थानाचे आडळित वृंद राघव जप केंद्रांतून नित्य जप करून आयिल्ले तसले समस्त जपार्थी महानुभाव मातृवर्ग भगिनी वृंद तशींची स्वयंसेवक वृंद सर्व जनान अबाल वृद्ध सर्व मेळनो तुमगेले सर्वाले हांगा हे सभेंत उपस्थित आशिल्ले सर्वाले हृदयांत स्थित जावन आशिल्ले तसले हरी सर्वोत्तमाक आनी वायू जीवोत्तमाक प्रथम जावन हांव नमस्कार करून हे कार्यक्रम आरंभ करता आसा. आतां वेदघोश श्री गौतम जोशी आनी श्री विघ्नेश भटमाम तुमी आरंभ करता म्हणून तुमगे लेगी विनंती करता. हरि ओम स्वस्ति नो मिमेदामश्विना भगः स्वस्ति देव्यदितिरनर्वणाः स्वस्ति पूषा असुरो दधातु नः स्वस्ति द्यावा पृथिवी सुचेतुना स्वस्तये वायुमुपब्रवामहे सोमं स्वस्ति भुवनस्य यस्पतिः बृहस्पतिं सर्वगणं स्वस्तये स्वस्तया आदित्यासो भवन्तु नः विश्वे देवानो अद्य स्वस्तये वैश्वानरो वसुरग्निः स्वस्तये देवावन्द्रभव स्वस्तये स्वस्ति नो रुद्रः पात्वं हासः स्वस्ति मित्रावरुणा स्वस्ति पथ्ये रेवती स्वस्ति न इन्द्रश्चाग्निश्च स्वस्ति नो अदिरेकृधि स्वस्ति बन्धा मनोचरेम सूर्या चन्द्रमसा विवा पुनर्दधताघ्नता जानता सङ्गामे मही स्वस्त्यजानं तार्क्ष्यमरिष्टनेमिं महद्भूतं वायसं देवतानाम् आसुरघ्नमिन्द्रासकं समत्सो बृहद्यशो नावामिवारोहेम अम्होमुचामाङ्गिर सङ्गयञ्ज स्वस्त्यात्रेयं मनसा चतार्क्षम् प्रयातवाणिशरणं प्रपद्ये स्वस्ति संबाधे स्वभाजन्नो अस्तु. ओम वेदघोष करून शास्त्रोक्त चालन केलेले वैदिक वृंदाक धन्यवाद. आता स्वागत आणि प्रास्ताविका जावन दोन उतर उलयताची आमगेले देवळाचे
बहु गौरवान्वित आदरणीय श्रीयुत के जयराम प्रभुमाम मुक्तेसर आणि आमगेले राघव जप केंद्राचे प्रमुख आमगे सर्व कार्यक्रमाक आमकां मस्त तांणी एक सहकार दिवन आमकां मुखारसून हाडलेलो आसा. तांणी आतां स्वागत आनी प्रास्ताविकाचें उतर उलयताचें. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಗನಾಗಿಲ್ಲ ದೇವು ಶ್ರೀನಿವಾಸ ವೆಂಕಟರಮಣಾಗ साष्टांग मनांत वंदन करूं. तशींची आजी हांगा आशिल्ली पद्मावती कै आनी हांगा आशिल्लोची शयन रुपार आशिल्लो अनंत पद्मनाभाकै हांव मनांत मनन करूं. मठाचो गोकर्ण मठाचो आराध्य देव जावन आशिल्लो श्री रामचंद्र आनी श्री वीर विठ्ठलाका साष्टांग प्रणाम करूं. आनी आमगेले परतगाळी गोकर्ण जीवत्व मठाचे सगळेची येतिवर्य परंपरेक साष्टांग प्रणाम करूं. आज हांगा उपस्थित आशिल्ल्या येतिवर्या विद्याधीश स्वाम्यांकय हांव वंदन करूं. आनी आज हांगा आयिल्ल्या आमगेले सगळेंची समाज बांधवाक परगांवांचे आमगे कारकळचे आनी हांगा आशिल्ल्या आमगेले महाजनांक आमगेले वैदिक वृंदाकय हांव हृदयपूर्वक जावन आज एक स्वागत करूं. एक 2 उत्तर प्रास्ताविक हांव उलोवच्याक हांगा इच्छी पावता. आज गोकर्ण मठ जावन सादारण आतां पर 550 वर्स जाता म्हणून स्वाम्यान एक सांगिल्लें आसा. त्या आश्विजांत सादारण त्या 550 वर्साचे उदगासा खातीर एक रामनाम तारक जप जनाने करका म्हणून तांणी एक सांगिल्लें आसा. प्रति एक केंद्रांत तशींची आमी कारकळच्या स्वाम्याला चमकलिंती तांकां आमी एक निवेदन केलें. आमी आमकां एक केंद्र दिवंक हांगा म्हणून स्वामी म्हळ्यार ती केंद्र दिवेत जाल्यार कारकळांत ताका प्रतिसाद म्हळ्यार रेस्पॉन्स कशें आसा म्हणून आमकां वतना रे केंद्र दिवन आमी तुमकां टार्गेट दिताची कितले की 13 कोटी की कितले की 10 कोटी की कितले की तुमच्यान तें करूं जाता. आनी ताका एक प्रतिसाद उत्तम प्रतिसाद मेळ्ळ्यार मान जाता म्हणून तशें हांव आमी आलोचन करता रे आमी आतां सांगना ती म्हणून तांणी एक उतर सांगलें. तशें हांव आमगेले मागीर तांणी आमी हांगा जाता कारकळांत कसले समस्या ना. कारकळांत आमगेले कारकळांत उमेद मस्त आसा आमी महाजनाकय. तशें हांव हांगा कसलें आमकां एक हेचें ना पुराय नमुन्याचें आमकां एक सहकार मेळटा महाजना निमित्त. आनी आमी आज तुमकां कोत्त आसा कारकळांत 3 सोमेले चतुर्मास जालो गांव 1963 3 सोमेले चतुर्मास जालो गांव म्हळ्यार जनाल उमेद कितले आसा म्हूण तेन्ना तुमकां कोच जावका आजी कितें उमेद आसा. तशें हांव ह्या विशयांत सोम्याक कसलें एक हें जाता हें म्हणून यशस्वी जावन जाता म्हणून आमी तांकां एक सोम्या सांगिल्लें आसा. त्या प्रकारे तांणी एक आमकां एक केंद्र दिलें राघव केंद्र म्हणून हांगाची. तशें पळय चमकलें तें देवस्थानां केल्यार आज आमगेलें टार्गेट आज जनपटाला निमिल्लें हांव टार्गेट कितलें जाला म्हूण निमित्तान 10 कोटी 20 लक्ष म्हणून सांगिल्लें आसा. आमकां एक 4 कोटी टार्गेट दिलें आसा. देवस्थानां जाल्यार तें आज येदोळ भितर जाता आशिल्लें जाल्यार थंय एक आमगेले नित्य उत्सव आसा संराधन आसा ब्राह्मण आसा उत्सव आसा तें करूं जायना आमी रामजप त्या खातीर पद्मावत देवस्थानां केलें. तशें हांव पद्मावत देवस्थानां केले निमित्त आनीक जाता आनीक जाण चेड थंय येता आशिल्लीं ती. तशें हांव पद्मावती देवस्थान निमित्त आमी चिके 10 कोटी 20 लक्ष जाले नाजाल्यार येदोळ भितर आमगेले 4 कोटी जावन वता आशिल्लें. स्वाम्यान दिलें तें कशें की एक टार्गेट. तशें हांव जाल्यार आनीक आमकां समय आसा आश्वीज बोवळ दसमीताय. तशें हांव आमी तें आतां मुखार जाता. तशें हांव आज स्वामी आज आमगेले 24 आनी येतिवर्य विद्यार्थी स्वामी आज हांगेले आसा आयिल्ले आसा ती हांव तांकां स्वागत करता. प्रत्येक मठाची एक परंपरा आसा खंयचेय मठ जावो
गोकर्ण मठाची परंपरे म्हळ्यार श्री नारायण तीर्थ स्वाम्याल देखून प्रारंभ जालेलो आहे. नारायण तीर्थ स्वाम्याक आमगेल्या पुत्तिगे मठाच्यांनी धांची येतिवर्या पलिमार मठाच्या धांची येतिवर्यांनी त्यांनी एक दीक्षे दिलेली माधव म्हळेले एक गौडसारुसच ब्राह्मण समाजाचे वटूक त्या काही बद्रींतू 1475 त्यांनी त्या वटूक नारायण तीर्थ म्हणून नामकरण केलें आणि ती परंपरा थंय दुखून प्रारंभ जाता. नारायण तीर्थानं काशी आयली ती काशी रायानं तांकां ते एक मठ बांदच्याक एक अवकाश दिलो. जागो दिवन मठ बांदून तांगेले एक विद्वत तें पळोवन तांकां भारी खुशी जाली काशी रायाक. काशी रायानं ते तांकां मठ प्रारंभ जालो 1475. तशें जावन हे 1475 देखून येतिवर्य परंपरे प्रारंभ जावन जाले. जीवोत्तम स्वामी तांगेले येतिवर्य परंपरेंतू तिन्नी स्वामी हे अगाध एक स्वामी म्हळ्यार तांगेले मंत्रशक्ती की सिद्धी की पुराय आशिल्ली तांगे लागीं. त्याच निमित्त तांगेले एक जीवोत्तम मठाचे स्वाम्यान ते मंत्रसिद्धी तांगेले ते एक सिद्धीन मस्तीन मने एक फुडें एक तांणी एक जनाक एक मार्गदर्शन केलें आसा. एक ऐती प्रकारे तांणी जीवोत्तम स्वाम्यान बिजापुरा वतना तांच्यो बिजापुराच्यो सुलतानो आदिल शाह ताणें ताका संतान नाशिल्लें. ताणें स्वाम्यान जीवोत्तम स्वाम्यान तांगेल्या मंत्रशक्तीन ताका एक संतान प्राप्ती केलेलें म्हणून एक उल्लेख आसा. तशें जावन आजी त्या जीवोत्तम स्वाम्यान नांवारीची प्रत्यगाळी जीवोत्तम मठ म्हणून आमी म्हणटात. आमी गोकर्ण मठ म्हणचो जाल्यार प्रत्यगाळी जीवोत्तम मठ म्हणून. तशें जावन ही परंपरा मुखारसून येवन आमगेले आत्मीय जावन आशिल्ले आमी सगळे जाणां पळोवन आशिल्ले आमगेले द्वारकनाथ स्वामी हांगे तांगे चतुर्मासा वेळार तांणी हांगा चतुर्मासा बशिल्लीं ती 1963. तशें जावन त्या स्वाम्याला एक आजी पुण्यतिथी फाल्गुणा बहुळ षष्ठी तांगेले आजी पुण्यतिथी. तशें जावन हे आराधना महोत्सव खातीर आमी एक स्वाम्याक एक मनवी केलेले हांगा येवन एक येवका भेटी दिवका देवस्थान पद्मावत देवस्थानाक आनी आमगेल्या देवस्थानांत उत्सव आसा त्या बाबतू आमी एक आजी रात्री हनुमंता उत्सव केलेलो आसा. तशी दोनीची एक वटू जाल्ले म्हणून तांकां एक आमी मनवी केलेली आसा. त्या मनवी प्रकारे तांणी आजी हांगा आयिल्ली आसा ती. तशें जावन आज एक व्हड दिवस म्हळ्यार द्वारकनाथ स्वाम्यान ते एक चतुर्मासाक बशील हांगाची तांगेले आजी पुण्यतिथी ते एक आमी आजेरी आज एक आराधना महोत्सव आजी केलेलो आसा. तुमी सगळ्याक आजी हांगा आयिल्ले आसा. हांव तुमकां सगळ्याक स्वागत करता. हे एक कार्यक्रम अत्यंत एक चंद जावो म्हणून हांव देवाला मागून आनी स्वाम्याला मागून आमगेले एक दोनी एक स्वागता भाशणाचे मुक्ताय हांगा करता. संदर्भोचित जावन प्रास्ताविक उतर उरलेलें स्वागत केलेलें परमामाक धन्यवाद. आतां देवस्थानातर्फेन परमपूज्य गुरुवर्याक पाद्यपूजा. देवळाचे आमगेले देवळाचे आडळत मंडळीचे मुक्तेसर तुम्ही दयकून हांगा सभेंत उपस्थित आशिल्लो जाल्यार वेदिके लागी येवका म्हणून विनंती करताची. सी शंकर कामत माम, श्री रघुनाथ नायक माम, श्री राजगोपाल शणै, श्री नरेंद्र कामत माम, श्री नरसिंह शणै, श्री मोहनदास शणै, श्री उल्लास शणै, श्री अनंत हेगडे, श्री रामकृष्ण हेगडे, श्री शंकर पै, श्री दामोदर कामत आणि श्री गणेश कुडवा तुमगेली उपस्थिती हांगा आसवय जाल्यार दयकून वेदिके लागीं येवन तुमी बसका. परमपूज्य गुरुवर्याक मालार्पण करोस.
लक्ष्मीदास नाईक म्हणून आहे, त्यांनी एक सभेर येवंक कुमटा श्री लक्ष्मी वेंकटरमण देवस्थानचे ट्रस्टी दयकोरनो तुम्ही वेदिकेरी लक्ष्मीदास माम दयकोन तुम्ही वेदिकेला येवका म्हणून विनंती करता. देवदर्शनाचे पात्रिमाम श्री वैकुंठ प्रभमाम दयकोन तुम्ही येऊन मालार्पण करका म्हणून विनंती करताजी. तशींची आमगेले जप केंद्राक सहकार दिलेले दानी श्री जगदीश मल्लिमाम, श्री बी राजाराम शणेमाम, श्री गणेश कामतमाम, श्री गणपतीबाई माम दयकोरनो तुमगेले उपस्थिती असणारी दयकोन येऊन परमपूज्य गुरुवर्याक मालार्पण करका म्हणून विनंती करता. तशींची स्वयंसेवक श्री श्रीनिवास पडियार माम, श्री गणेश मल्ल्या, श्री श्रीनिवास पै, श्री चेतन पै, श्री प्रसन्न शणै, श्री सतीश मल्ल्या, श्री मैनाथ कुडवा, मुखार सुनो वैदिक वृंदातर्फे पाद्यपूज चलता.
आत्ता आमगेल मुखारी अमृता घडी आसा. परमपूज्य गुरुवर्यालय अमृतवाणी आतां चलता. आमकां सकाळ मस्त जप प्रारंभ जाल्लो तकून मस्त निरीक्षण आशिल्लें. परमपूज्य गुरुवर्याल भेटी हे देवळा जाल्लो आसा जाल्यार जप आरंभ जाल्लो मागीर जपानुष्ठाना वेळार परमपूज्य गुरुवर्यालय उपस्थिती आसका म्हणून सगळ्यांनी एक मनांत एक भारी एक आशा इच्छा आशिल्ली. तशी आज ती परिपूर्ण जावचो एक महाभाग्य एक आमगेलें सगळ्यांनी वांटेक मेळ्ळेलें आसा. गुरुवर्यालय हांगा आगमन मात्रान हे प्रांगणांत अत्यंत पावित्र्यता आयिल्लें आसा. तांगेले एक कृपादृश्टी आमगे वयर पडल्यार आमी धन्य जातात म्हणून तसले मनोभाव सगळ्यांनी आसा. तशी आतां आमी तांगेले अमृता वाणी आयकून पावन जावया, धन्य जावया. मंगलम भगवान विष्णु मंगलम मधुसूदनः मंगलम देवकी पुत्रः मंगलम गरुडध्वजः श्रीरामं हनुमत् सेव्यं श्रीकृष्णं भीमसेवितं श्रीव्यासं श्रीमदानंद तीर्थसंसेवितं भजे. ब्रह्मान्ताः गुरवः साक्षात् इष्टं दैवं श्रियःपतिः आचार्याः श्रीमदाचार्याः सन्तु मे जन्मजन्म. श्री गुरुभ्यो नमः. हरिः ओम. कार्कळ वेंकटरमण देवस्थान हे दोन्ही देवस्थानांतू लागी लागी आतां कार्कळाक 3-4 पंत भेटी जाल्ले आसा आमगेले. किंतु आज ही विशेष जावन गेनू कार्कळचे समस्त जनाले उपस्थितींतू राघव जप केंद्राचे सर्वही जपार्थी कोण आसाची तांगेल उपस्थितींतू एक होड रितीरी राम नाम जप करका म्हूण गेनू एक संकल्प केले. त्या न्हयशीचे आयचे दिवसाक आमगेले परमगुरुले पुण्यतिथी आशिल्ले आचरण आशिल्ले निमित्तान असले एक अवकाशू आज हांगा प्राप्त जाता आसा. आज संतोष कसले की म्हळ्यार खंयचे परमगुरू स्वाम्याले चातुर्मास कार्कळांत घडले त्याची परमगुरुले पुण्यतिथी दिवसाक आमगेले कार्कळांतू 550 कोटी रामनाम जप अभियानाचे एक होड अभियान एक होड कार्य स्वामेल उपस्थितींतू आज तांगेले पुण्यतिथी दिवसा कार्कळान जाता आशिल्ले निमित्तान संपूर्ण कार्कळच्या जनांनी आमगेल परमगुरूक गौरव दिल्या म्हणून गेनू आमी ह्या संदर्भार सांगचेक इच्छ पावताची. कितें की म्हळ्यार केन्नाही पुण्यतिथी गुरुले परमगुरुले परमेश्टी गुरुले हे तिनीही गुरुले पुण्यतिथी आचरण करचेक आमकां अवश्य जावन गेनू पर्तगाळींत उरका. खंयचे निमित्त कसने आसल्यारी आमी थंय उरका. किंतु लास्ट एक 2 वर्षाक पर्तगाळींतू मस्त नवीकरण जाता आसा. मस्तीक थंय वास्तूचे कार्य आनी घडत आसता. त्या निमित्तान थोडेची अणवाळपणेक आनी थोडेची कश्ट जाता. त्या निमित्तान पोरू वर्स आमी अंकोला आशिल्ले. कितें की म्हळ्यार तांणी अंतिम जावन गेनू गत जाल तांणी अंकोलांतूची. त्या निमित्तान पोरू वर्स आमी अंकोला आशिल्ले. औंदू वर्स आमकां वापस आमी अवलोकन केलें पर्तगाळींतू पुण्यतिथीक वच्चे जाता म्हणून आमी लेखिल्लें. किंतु खंयची एक निमित्तान आमकां तें जालें ना. त्या निमित्तान आमी कुमटांतू वास्तव्य हें केलें. किंतु कार्कळचे कमिटी जावो नाजाल्यार हांगा जप केंद्राचे जावो अनेक पंत येवन गेनू आमकां उट्टू लोकांक स्वामेल वट्टूची उपस्थितीरी एक राम नाम जप करका म्हणून गेनू तांणी एक इच्छ व्यक्त केली. आतां आमी जी अभियानाक स्फूर्ती दिले आमी अभियानाक आरंभ करून दिले. आतां तांणी तशी सांगिल्तना ना रे तुमगेलें जप केंद्र या ना म्हणून आमी सांगचें जायना.
कित्यामुळे जप केंद्र दिल्लेचे आम्ही आता आम्ही खंयचे रितीरी न्याय सांगका त्या निमित्तानं आम्ही सांगले की फाल्गुन कृष्ण षष्टी आमगेले प्रिय गुरुवर्य स्वाम्याले पुण्यतिथी आसा आणि त्याचीच एक उडगासाक हांगा आयच्या दिवसाक उत्सव आसा. दोनीची उत्सवांनी हे जप एक दिवसाक जाता तेतकून स्वाम्यान त्या दिवस आयले री आमकां बर जाता म्हण तांणी सांगले. त्या निमित्तान आयच्या दिवसाक प्रशस्त जावन गेनू आम्ही कुमटा तुलेना हांगा जप करचे कची विशेष जावन आज आयिल्ल आसाची. जप जाले नंतर कडे उत्सवांत वैकेच आम्ही सहभाग जावन कडेरी आम्ही कुमटा प्रयाण करताले. विशेष जावन संतोष कसले की म्हळ्यार आत्ता सांगले अध्यक्षांनी जयराम प्रभू त्यांनी तांगेले वक्तव्यांत सांगले की आम्ही व्यंकटरमण देवस्थानांत ह्याचीच केल्ले आसल्यार आतां पर्यंत तयार जाता आशिल्ले म्हणून. किंतु अनेक विशय कसन की म्हळ्यार तुमगेले राम नाम जप अभियान बाकी लोकांकिंत लेट आरंभ जाल्ले आशिल्लेंतू लास्ट जप केंद्र जाल्ले राघव जप केंद्र. किंतु लास्ट हे करून घेन वैकेची 10 कोटीकिंत चड तुमगेले जप जाले म्हळ्यार ते अत्यंत महत्वाचे विशय. बाकी लोकाले 300 दिवसाकिंत वयर जाल्ले आसा. 333 दिवसाकिंत चड तांणी राम नाम जप केल्लो आसा. तुमगेले संख्ये काल म्हळ्यार 255 दिवस मात्र जाले. 45 + 33 केल्यार लागी लागी 3 महिन्याचे डिफरन्स आसा. खंयचे हां 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 ना आमी थोडे चुकलो उरताले आनी आतां आमकां स्पश्टीकरण मेळ्ळे प्रमाणे आरंभातुल्यानची हांगा राम नाम जप आरंभ जाल्या म्हणून हें केलें. आमी आतां बोर्डार येताना पळयताना 255 दिवस म्हणून घेनू थंय बरयल्लो आसा. आमगेले नदर चुकिल ना ते समज थंय 255 दिवस म्हणून घेवन बरयले. वापस एकदा पळयाची. अशें असल्यार सुद्दां कारकळच्या लोकांनी अत्यंत भव्य रितीरी राम नाम जपाक तुम्ही सहकार केल्लो आसा आनी आतां पर्यंत बहु कोटीनं आमगेले राम नाम जप जाल्लो आसा. आनी बहुशः संख्ये कितले जाले ते तुमकां ऑलरेडी गोत्त जाल्ले उरताले. 333 दिवसा भितरी आमगेले 356 कोटी राम तारक मंत्र जप जाल्लो आसा. म्हळ्यार लेखिलकिंत चड राम नाम जप आतां पर्यंत जाल्लो आसा. आनी हाका हुट्टू हाका कारण आमगेले समाज बांधव. आमी आरंभ करताना मस्तीतले एक मनान तूं कशी करचे हाजे पयलीं कांय घडील अनुभव ना. 100 कोटी केल्ले 100 कोटी जाल्ले आनी उठू गोत आसा. 100 कोटी राम नाम जप जाल्ले गोत आसा. 100 कोटी लिखीत राम नाम जप जाल्ले वैकेची आमकां गोत आसा. आतां हे लिखीत वैके न्हय आनी घरांत बसून घेवन करचेही न्हय. हे एक कडे येवन घेनू संकल्प करून घेनू रामाल ध्यान श्लोक म्हणून घेनू रामाल जप करून घेनू कडे प्रार्थना करून घेनू कृष्णार्पण करचे तसले एक संदर्भ. सो हेची एक विषय घेवन घेनू आमी मुखार सिले आनी प्रत्येक हेजेक एक 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 प्रश्न येता आशिल्ले. जातालवे म्हळ्यार आमकां 550 कोटी म्हळ्यार तितले सुलभच विषय न्हय. कित्याक म्हळ्यार आरंभ करताना आमकां गोत आसा 1 म्हयन्याक 550 कोटी म्हळ्यार दिवसा 1 कोटी राम नाम जप जावू का. एवरेज निरंतर नॉर्मल जावन घेवन वचका जाल्यार वैकेची 1 दिवसाक 1 कोटी राम नाम जावका. 550 दिवसाक 550 कोटी म्हणून आतां दिवसा 1 कोटी राम नाम जप जावका म्हळ्यार सुलभ न्ही. आनी तेही उट्टू लोकांन एक कडेन येवन घेवन संकल्पपूर्वक जावन करका. स्टार्टींग आमी एप्रील 17 आरंभ केले. मे 17 एप्रील 17 तुलेन मे 17 1 म्हयनो जाता. सो 1 म्हयन्याक कितले जावक आशिल्ले 30 कोटी जावक आशिल्ले. कडेन आनी थोडे दिवस आमी एक्सटेंशन करून घेनू मे एंड पर्यंत पळयले. 45 डेज पर्यंत पळयले. 45 डेजाक आमगेले जप जाल्ले खाली 20 कोटी मात्र. स्टार्टिंगाक 45 दिवसांतू जाल्ले 20 कोटी मायनस कितले 25 कोटी आशिल्ले.
आज त्यांना स्टार्टिंगाक 25 कोटी मायनस आशिल्ले किंतु आज 23 कोटी प्लस जावन घेन हांगा आमी येवन घेन पाविल्ले आसात. तेन्ना दिसले आतां 25 सकल देंवचेक काही प्रॉब्लेम ना, सकल एकदम देंवता, चडचे मात्र हगूर चडता. जर एक दिवसू म्हळ्यार 50 लाख जाले म्हळ्यार 7 दिवसाक 3.5 कोटी कमी जाले. एकदम 3.5 कोटी कमी जाले. किंतु वापस वयर चढका जाल्यार 10 कोटी एक वारा भितर करका. वापस त्याची एवरेज येवका जाल्यार 10 कोटी केल्यार मात्र एवरेज येता. किंतु एकदम तितले चडचेक जायना. म्हळ्यार एकदम सकल हे जाता किंतु वयर चडचेक म्हळ्यार नेक्स्ट वाराक 8 कोटी जावका, 9 कोटी जावका, 10 कोटी जावका, तेन्ना एवरेज आउट करचेक जाता आशिल्लें. किंतु कडेरी हे 45 डेज जाले नंतर आमी वापस उट्टू लोकांक आपयले, तुमगेल कश्ट कसन कसन प्रॉब्लेम येता आसा हे उट्टूची अवलोकन करून घेवन एक स्ट्रॅटजी करूसून घेवन तांगेल एक तुमी कितले करचे जाता, तुमगेल एक संख्या कशी आसा, तुमगे एक आतां सांगलें टार्गेट म्हळ्यार लोकांक टार्गेट करचें आमगेल हें न्ही उद्देशू. आमगेल उद्देश कसन की म्हळ्यार तुमकां एक गोल उरले रे, हां आमगेल एक गांवांक इतले करचेक आमगेले कॅपेसिटी आसा, इतले केल्ले म्हळ्यार ते तितले संख्या तरी पावचे की तरी सर्व लोक प्रयत्न करता म्हणले एक उद्देशान एक गांवांक आमी हें केलें. किंतु आज कितले ते एक सांगिल्लें आसा ताजे किंता चड जावचें तसले एक संदर्भ वेंकटरमण देवान पद्मावतीन देवीन अनुग्रह केल्लो आसा. आतां पर्यंत 10 कोटी जाल्लो आसा आनी आमकां अवश्य गोत आसा की ताजे किंता चड त्यार अंतू दांटून घेवन ताजे किंता चड तुमगेले राम नाम जप अंतू खंडीत जाता म्हणल्यार आमकां विश्वास आसा. आतां आमी उट्टू कडेन अत्यंत म्हळ्यार उट्टू कडेन खंय पावल्याची, थंय जप केंद्राक आमी पाविल्ले आसाची, उपकेंद्राक वयके पाविल्ले आसाची, केलो लोकांक घरांत वयके पाविल्ले आसाची. इतलेक रामालेक गोडी लागले की म्हळ्यार आतां इवन तांगेल अंगडींतू तांगेल कंपनींत वयकेची राम नाम जप चाल जाल्लो आसा. आमी भटकळांत आसतना खंयची एक तांगेल व्हड शोरूम आसा, थंय गॅरेज तांगेल गाडी हे थंय वयकेची राम नाम जप केलो म्हळ्यार व्हड हॉल आसा. सो तांकां थंय येवचेक वचचेक आनी लागीं जाता, भटकळ थोडे दूर जाता, एक 10-15 किलोमिटर जाता. सो दिवसा वचचेक येवचेक त्रास म्हणून घेवन तांणी थंय वयकेची राम नाम जप चाल केल्लो आसा. कोणाले लग्न जालें म्हळ्यार थंय वयकेची राम नाम जप चाल जाल्लो आसा. कोणाले बड्डे असल्यार थंय वयके राम नाम जप, सत्यनारायण व्रत असल्यार वयकेची राम नाम जप. थोडेची लोक चड दिसला बा आनी अर्ध तास यो रे राम नाम जप चाल करे म्हणून घेवन थंयची उलोवन घेवन थंय वयकेची चाल जाल्लो आसा. म्हळ्यार हें कसन आसा की म्हळ्यार आज एक पळोवचेक मेळटा. फाल्यां ऑक्टोबर 18 तारीखा नंतर जालें तेन्ना फाल्यां कोणें तरी सांगतलो अरे मागेले लग्ना टायमार पर्तगाळी मठाचे 50-50 कोटीचे कितें मागे लग्ना टायमार राम नाम जप केल्ले म्हणून घेवन बाकी दुसऱ्या लग्नाक कोणाक मेळना, तागे लग्नाक मात्र ताका तें मेळ्ळें भाग्य ना. कोणाले एक जन्म दिवस आसा बा ताका अवकाश मेळ्ळे ना, कोणें सत्यनारायण व्रत करता आसा ताका एक अवकाश मेळ्ळे, उट्टू लोकांक अवकाश मेळ्ळा. आनीक कसन की म्हळ्यार आज संपूर्ण कारकळचे समस्त जनांक एक भाग्याचे दिवस कसन की म्हळ्यार कोणाक मेळनाशिल्लो तसले एक अवकाश. केन्नाही आमी फाल्गुन कृष्ण षष्टीक आमी केन्नाही पर्तगाळी मठांत उरका, किंतु आज आमी कारकळांतू उरून घेवन कारकळांतू राम नाम जप करता आसले अवकाश मेळ्ळो आसा. हे नेक्स्ट इयर आनी मेळना, ताजे नेक्स्ट इयरय मेळना आनी मुखार केन्नाही जन्मांतू हे अवकाश मेळना. हे फर्स्ट एंड लास्ट, फर्स्ट आनी लास्ट हे कारकळच्या लोकांक मेळ्ळो आसा. आनी आतां विचारलें मस्त तुमी व्हड वेवस्थ करून दवरले, इतलो व्हड वेवस्थ केल्लो आसाची तुमी आमकां इतले वेवस्थांनी केल्लो आमकां गोत नाशिल्लें. आतां आयिल्ले नंतर आमी आयलो कडेन पयलीं विचारलें मरे कसन हें इतलो व्हड वेवस्थ करून घेवन दवरल्याची कसन हें म्हणून घेवन. किंतु उट्टू लोकांनी एक भक्ती भावान स्वामी येताची स्वामीला उपस्थिती राम नाम जप जाता बरे रितीर करका म्हणले का उद्देशान इतले तुमी वेवस्थ केले. ते वेवस्थ केले बद्दल पयलीं आमी हे संदर्भारी संतोष अभिव्यक्त करताची. विशेष जावन मस्त लोक आतां एक
हे एक जप केंद्र उपकेंद्र राम नाम जप आज अशी तरेचे हे जाले की म्हळ्यार आता हे 550 दिवसांमध्ये आम्ही वैके चिंतन केलं नाशिल्ले विशयू समाज बांधवाल तर्फेन एक 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 विषय येता आसा ते कसन की म्हळ्यार आम्ही राम नाम जप करचे ना जप केंद्राक एक नाव दिवचे हे उठू आम्ही केले आजी खंयचे जप केंद्राक आम्ही नाव दिले ते जप केंद्रा नाव तांगेल घराक तांणी लावन घेता आसाचे कितें की म्हळ्यार त्याची राम नाम जप जाता आशिल्लतना मागेल घर जालें म्हळ्यार उडगासाक त्याची जप केंद्रा नांव आतां तांगेल घराक दवरचे लागलेचे म्हळ्यार इतले रितीचे आमकांय गोत ना असल एक परिस्थिती असल एक पळोवचें एक मेळत की कितें म्हणून आमी ही केलें नाशिल्लें किंतु आज ही समाज बांधव तांगेल एक खुशीन तांणी जप केंद्रा कसं नाव आसा त्या वैके तांगेल घराक दवरता आसले एक संदर्भ रामान हाडले म्हळ्यार ते राम नामाचे एक महिम कितला आसा म्हळ्यार कितें रे तुमकां आमी हे संदर्भार सांगता आसात हे प्रत्यक्ष उदाहरण आमी खंयकी हे केले विशय न्हय प्रत्यक्ष जावन घेवन मेळिल्लें तसलें उदाहरण आमी तुमकां सांगता आसात आतां एक पंत आमगेलो नारद मुनी हे जप देवाले नामस्मरण देवाल स्तोत्र पाठ करचे कित्याक म्हळ्यार कितें रे एक उदाहरणान सांगता जाल्यार की देवाक कोण अत्यंत प्रित्यास्पद म्हळ्यार कितें आमी सांगचे नारद मुनी तुमकां गोत आसा तो देवालेक वता परमात्मालेक वता आनी परमात्मालेक विचारता देवा तिनी लोकांतू अत्यंत जावन घेवन श्रेष्ठ भक्त जावन घेवन आशिल्ले तसले लोक कोण श्रेष्ठ जावन घेवन आशिल्ले तसले भक्त कोण म्हणून घेवन एक तूं म्हाका सांग का म्हणून घेवन नारद मुनीन देवाला एक प्रश्न विचारले देवान सांगले तुगेले प्रश्नाक उत्तर दिवचे पहिले मागेल एक कार्य करका तुवें ते कार्य केले नंतर तुगेले प्रश्नाक हांव उत्तर दिता म्हणून घेवन सांगता नारद मुनीक कार्य कसन की म्हळ्यार एक दिव दिलो एक पणती दिले ते पणतींत भोर न्हू आ कंठ पर्यंत तेल घाले वाती लावन दिव लायले आनी ते दिव खंय दवरले की म्हळ्यार मस्तकाचेर दवर घे म्हणून सांगले नारदाले मस्तकाचेरी दवर घे म्हणून सांगले आनी कसन करका की म्हळ्यार त्या मस्तकाचेर धोर घेवन ताणें भूमंडळाचे 3 प्रदक्षिण काडका म्हणून सांगले आनी प्रदक्षिण काडटाना एक थेंबो त्याल सकल पणाशी उरका म्हणून सांगले नारद मुनी हां इतलें न्ही वे अडना हांव करता म्हणून घेवन सांगून ते पणती त्याल उठू भोर घेवन आशिल्ले तसले पणती ताणें मस्तकार दवर घेतले आनी भूमंडलाचे 3 प्रदक्षिण काण घेवन एक हनी त्याल सकल पणाशीची वापस परमात्माले घेवन पावलो आतां हे केले नंतर नारद मुनी खुशी पावला हांव केलें न्ही म्हणून ताका कसन दिसता आशिल्लें की म्हळ्यार परमात्मालो अत्यंत परमभक्त कोण नारद मुनीची म्हणून घेवन देव सांगतालो म्हणून घेवन कोण लेखिलो नारद मुनी लेखिलो आतां तो परमात्माक विचारता कोण 3 लोकांत अत्यंत श्रेष्ठ जावन घेवन आशिल्ले तुगेले भक्त कोण म्हणून घेवन विचारतना तेन्ना नारद मुनील नांव सांगना परमात्मो नारद मुनील नांव सांगना ताका एक नंबर हें दिसलें हांव 3 प्रदक्षिण काण घेवन आयलो एक थेंबो त्याल सकट पडेल ना आनीक मागेल नांव सांगतना हो कसं न्ही म्हणून घेवन विचारतना परमात्माक विचारलें तर तुगेलो श्रेष्ठ भक्त कोण हांव न्ही जाल्यार री ताका क्युरियोसिटी ताका एक अपेक्षा दिसला हांव ना जाल्यार कोण आनी म्हणून घेवन विचारतना जो व्यक्ती कृष्णान ताका विचारले हांव तुका कार्य दिलें भई मस्तकारी तूं ते दिव घेवन घेवन वच का त्याल सकलपणाशी उरका 3 प्रदक्षिण काण घेवन येवं का उठू भई आनी तूं केलें हेंय हांव मान्य करता किंतु ते 3 प्रदक्षिण काण घेवन येताना एक थेंब बैके त्याल सकलपणाशी तूं उठू हें कार्य केलें किंतु ते उठू करताना मागील कितलो उडगास आयलो तुका म्हणून घेवन सांग म्हणून विचारलें ते नारद मुनी सांगता
कशी तुगेल उडगास येता तू दिलेलं चॅलेंज पळयलें रे त्याल सकल पण अशी उरका म्हणून सांगलें आतां हांव त्याल सकल पण अशी हें करता की तुगेलें नामस्मरण करता की हें म्हाका कळ्ळें ना हांव त्याल सकल पण अशी उरका म्हणलें थंय म्हागेलें एकाग्रत गेलें आनी तुगेलें नामस्मरण म्हाका जाल्लें ना म्हणून सांगलें. जर केन्ना तुका म्हागेलें नामस्मरण करचें काय ना हांव तुगेलें श्रेश्ठ भक्त म्हण हांव कशी सांगचें तुका. तशें असल्यार कोण मारे श्रेश्ठ भक्त म्हणून विचारतना पळय जिवनांत तूं मस्त कश्ट आसा मस्त त्रास आसा संवसारांत आसाची चेवडू आसाची घरांत बायल आसाची तांगेल पोशण करका दिवसा उद्योगाक वचका ते उद्योगांत मस्त कश्ट आसा चेवडवांक शाळे पेटोवका लोकाल घरां मंगल कार्य आसा इतल्यांनी उठू आसल्यार वैकेची पद्मावती देवस्थानांत येवन घेवन राम नाम जप करता अशें म्हळ्यार कारकळचे जपार्थीची देवाला अत्यंत परम भक्त म्हणून सांगचें जाता. कितें की म्हळ्यार आतां पळया आतां एग्जामा दिवस चाल आसा फाल्यां तुवें 10th स्टँडर्डा एग्जाम आज कित लोक हांगा येवन पावले आमकां गोत ना फाल्यां एग्जामा चड मार्क्स मेळटा हरशी सांगलें किंतु फाल्यां तुवें SSLCचे एग्जाम फाल्यां चाल जाता आनी इतलो आसल्यार वैकेची आज इतलो आयल्यार हंतू कोणेय तरी तांगेले चेवडू आले आवस बापूस तरी हांगा आयलेच फाल्यां तांकां एग्जाम आसल्यार वैकेची ना आज ही स्वाम हांगा येताची इतलो वर्सां प्रतीक्षा करून घेवन राबिल्ल आसाची स्वामेल उपस्थितीची राम नाम जप करचे आसा चेवडू आले एग्जाम कशें नाही जावो स्वामेल वटू राम नाम जप एक कर का म्हणले उद्देशान अनेक लोक हांगा आयिल्ले आसाची. तेतकून आमी सांगलें जिवनांत मस्त कश्ट आसा आमकां गोत आसा मस्त लोकांक केलो लोकांक काजू बियाचे इंडस्ट्रीन तूं मस्त लोकांक अडचण आयिल्लो आसा मस्त बँकाचे एक प्रॉब्लम आयिल्लो आसा मस्त लोकांक तांगेल जिवनांत तूं तांगेले कश्ट आसा केलो वेवहार लेखील तशी केलो लोकाल जालिल्ली ना केलो लोकाले स्वैरिके विशयांत तूं केलो लोकाल जाल ना केलो लोकाल लग्न ठरयल्लें आसा ते लग्नांत तूं व्यस्त आसा इतलेक झंझाट आसतना वैकेची केलो लोक सकाळी येवन घेवन जप करता आसाच केलो लोक सांजे येवन घेवन जप करता आसाच केलो लोक रात्री येवन घेवन जप करता आसाच म्हळ्यार इतलो कश्टार आसल्यार वैकेची रामाक एक विसरचे न्ही म्हणले मनांत आसनिवे तोचीची परमात्माला श्रेष्ठ भक्त म्हणून न्हू देव सांगता. त्या निमित्तानं जिवनांत कितलेही कश्ट आयल्यार वैकेची एक समय आमी देवा कितें अर्पण केलें म्हळ्यार तो देव आमकां खंडीतही रक्षण करता. आतां इतलेक जपाचे केलो लोकांक एक चॅलेंज घेतले 550 दिवस हांव करता 550 days एक दिवसा एक पंता हांव करता. एक एकलो मनुष्य आसा ताका कसन की म्हळ्यार तागेले उद्योगाक ताणें दिवसा खंय ना जाल्यार खंय तरी दुसऱ्या गांवांक वचका थंय वचून घेनू थंय वेवहार करून घेनू थंय तुवें लोडिंग करून घेनू ते तागेले गांवां पेटून वापस ताणें तागेले गांवां येवका 2 दिवस गांवांत तांणी करून घेवन आनी वापस काणें आनी खंय तरी वचका. आतां ताण कसं प्लॅन केलें की म्हळ्यार खंयच्या गांवां वताना पयलीं तो राम नाम जप सेंटर खंय आसा म्हणून तो पळोवंक येता. हां हांव फाल्यां त्या गांवांत वचका त्या गांवांत जप सेंटर आसा की ना कितें की म्हळ्यार वापस ताका रात्री येवं पर्यंत तागेल्या गांवांत राम नाम जप जाल्लो उरता कडेन ताका थंय करचें जायना कित्याक म्हळ्यार प्रयाण करून 4 तास म्हळ्यार तागेले 6 घंटेक म्हळ्यार तो 8 घंटे पावता जाल्यार 6 घंटेच बॅच जावन गेले. सो वापस ताका राम नाम जप कर बट एक दीस मिस जालें न्ही ते एक मनाक खाता उरता म्हळ्यार कितें रे तो खंयचे गांवांत तूं लागीं जप सेंटर की उपकेंद्र की खंय आसा ते सोदून घेनू थंय राम नाम जप करून कडेर गांवां वचचें म्हळ्यार इतले रितीचे एक लोकाले एक लोकाले आयकोवचे गेल्यार मस्तीतले शिकचेक मेळटा मस्तीतले तांगेले अनुभव सांगचेक मेळटा. आमी मस्तपंत सांगले अशीची जपाक येवन वैकेची केलो लोकांक लग्न वैके ठरिल्लो आसा कितें की म्हळ्यार परिचय नाशिल्ले जपार्थी म्हणून घेवन केन्ना हांगा आयले तेन्ना तुमी कोण कशें न्हय मागेले एक धूव आसा ती बेंगलोराक कामाक आसा मागेले एक चेल्लो आसा तोय बेंगलोराक आसा तुमगेले जातक दे तुमगेले जातक गे लग्न जावन गेले. सो असले मस्तीतले जाल्लेले एक संदर्भ पळोवचेक मेळटा. हे उठूची जन येवन घेवन केन्ना सांगताची तेन्ना दिसता अडना देवान एक राखला आमकां सांगी लाका एक लग्न तरी करून घेवन दिलें म्हणलें एक संतोशू आमकांय आसा. तेन्नायशीची अनेक लोकांले जिवनांत तूं केलो लोकांक अनुभव आयिल्लो ना केलो लोकांक अनुभव आयले
किंतु केलेले खंयचेही राम नाम जप व्यर्थ मात्र जायना. केलेले एक 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 राम नामाचे जपाचे फल ते केन्नाही ना जे केन्ना तरी एक दिवस देव अनुग्रह करताची. बट आमकां कसन की म्हळ्यार कितलेही करा राम नाम जप अशी कसन आहे, 1 करा 2 करा, अर्ध तास करा, 1 तास करा, 2 तास करा, कितलेही करा तुमगेले गी त्या देवा बद्दल भक्ती मात्र ते व्यत्यास जायना अशी उरका. एक राम नाम म्हळ्यार वयके पुरो. फाल्यां तुला आमी एकय म्हणटाचे म्हणून आमकां न्ही सांगताले 13 कोटी जाऊ का तुमगेले. आम्ही हरशी सांगचे तात्पर्य कसन की म्हळ्यार प्रत्येक राम नाम जपाक आमगेल भक्ती ताका अटॅच करका. आता सरकार मस्तीतलं सांगता तुमगेल वोटर ID का आधार लिंक करका म्हणून सांगत आसा. किंतु तुमगेल जिवनाक राम नाम लिंक केल्यार पुरो, बाकी उठू आधार रामदेव तुमकां अनुग्रह करता. आम्ही त्या उठू लिंक करत बसले, बँकाक लिंक केले, इलेक्शन कार्डाक लिंक करका की आता आनी खंय लिंक करताचे आनी आमकां गोतना. किंतु तुमगेल जिवनाक हे राम नाम जप एक लिंक केलं म्हळ्यार ताजेकिंता व्हड आधार हे जगत तांतू ना. आता आमकां भक्ती कशी की म्हळ्यार आता एक घरान तूं कोणाक तुमी जेवणाक आपयताचे, जेवण आपयतना ताणें कोण अतिथीक आपयले ते यजमानान बरे परमान केले. परमान म्हळ्यार पायसू बरे पायस केले म्हणले का, बरे काजू पी की गोड की उट्टू घालन गे न्हू, साखर की उट्टू घालन तूप घालन बरे पायस केले म्हणले का. किंतु ताणें वाडटाना कोण अतिथी आयला, तुमगेल्या घरान तुमी केन्नाय खालना उरताले, असल खावचेक योग जावं का अशी तशी म्हूण गे न्हू. ताका ते पायस वाडटा जाल्यार तेन्ना तो कसो म्हणटा म्हाका पायस नाका पुरो म्हणटा. एक दौल घाल कुडन पूर म्हणटा तो. कितलेही बरं असून वयकेची ते वाडताले व्यक्तीन तर तशी उलयले असल पायस खावचेक योग जावं का, असल तूं जन्मांत खाले की ना की अशी तशी उलयले म्हळ्यार तेन्ना त्या पायसाक मोल ना. कितें म्हळ्यार पायस बरे जाल्ले उरताले किंतु ते पायस वाडताले व्यवहारू, ते व्यक्तीले स्वभाव, ते व्यक्तीले एक भावना ते समना आशिल्ले. तेतकून तो कोण अतिथी थंय जेवणाक आयला तो कसन सांगता की म्हळ्यार म्हाका पुरो, म्हाका चड नाका जायत पुरो म्हणटा. कितले बरें असल्यार वयकेची तो 4 पंत घेवन खायना. किंतु अनेक व्यक्ती आसा ताणें अनेक व्यक्तीक तागेले घरात जेवणां आपयले आनी ताणें तागेले पायसान तूं गोड घालना, काजू बी घालना, तूपही थोडेची तितले थोडे घाले. किंतु ताणें जर ताका कोण वाडटाना ताका सांगलें आमगेल तसल घराक तुमी येवन गे न्हू, आमगेल एक केलेली तसल पायस तुमी स्विकारता आसा म्हळ्यार हें आमगेलें भाग्य अशी म्हणून सांगितना त्या पायसान थोडेची साखर कमी असल्यार वयकेची 4 पंत खावन घेवन वता. कितें की म्हळ्यार ताका दुखोच ताका मनाना. कितें की म्हळ्यार त्या व्यक्तीक मागेल बद्दल एक भावन आसा आनी ताण त्या वाडटाना प्रितीपूर्वक तो केन्ना वाडटा आसा तागेल ते प्रितीक हांवें दुख्ख दिवचें सम न्ही. तांतू थोडे साखर कमी असल्यार वयके तो ताका सांगना मारे तुगेलांत साखर कमी आसा म्हणून सांगना. कितें म्हळ्यार सांगचें गेलें म्हळ्यार ताका खंय तरी एक दुखताल वेळा म्हणलें एक हाजेन तो सांगना. आनी तो तागेले एक पर्याप्त कसनय ना जाल्यार वयकेची ताका वाडटाना तुमी मागेल घरा येवन गे न्हू, आमगेल तसो लोकालो एक पायस तुमी स्विकार करता आसाची हाजे किंता मागेल व्हड भाग्य कसो म्हणून कोण सांगता तागेल भक्ती पळया. त्यातकून देव तुमी कितले जप केले म्हूण करतना कितले केले म्हणून तो पळयना. कशी तुमी मागेल राम नाम जप केले म्हूण मात्र एक ग्रहण करता विना बाकी कसनय ग्रहण करना. आतांची तुमकां आतांच हांगाचें एग्जाम्पल सांगता जाल्यार आतां मस्त लोक हांगा आसाची येवन गे न्हू, आतां तुमी नमस्कार घालताचे, आतां तुमी नमस्कार घालताचे. जर आमी प्रश्न विचारले तुमी नमस्कार स्वाम्याक घाले की नेला घाले, जर आयले तुमी नेला बसून घेवन तुमी नमस्कार घाले. आतां आमी जर प्रश्न केले तुमी स्वाम्याक नमस्कार घाले की त्या नेला नमस्कार घाल्ले म्हणटा तुमी कसं आमी आतां खंयच्याक ग्रहण करता ना तांणी स्वाम्याक नमस्कार घालना नेलाक नमस्कार घाले म्हणून आमी सांगचें जातवे ना. तशी देव कसन ग्रहण करता की म्हळ्यार भावग्राही जनार्दन मनुष्याले ते जप करताना तागेल भावन कसन आशिल्लें पळयत विना
तो कितलं जप केला कितलं संख्यान केला ते पळयना. तशीच आम्ही वैकेची तुम्ही नमस्कार केलताना आमगेल किती रितांनी नमस्कार केले म्हळ्यार भावना आम्ही ग्रहण केले निमित्तानं आमकां गोतस की म्हळ्यार तुम्ही नमस्कार केले ते आमकांची म्हणून आमी ग्रहण करचेक जाता. तशी देव कशी ग्रहण करता तशी आम्ही वैकेची लोकाल भावना ग्रहण करता. आमगेल देव इतलेक आमचेर उपकार करता की म्हळ्यार की कितले तुम्ही नामस्मरण करता तितले तुमगेल काम करून दिता तो. ताका दुसऱ्या बद्दल मस्त ताका चिंता तेतकून आमी केन्नाही निद्देलतना वैकेची देवाल स्मरण येवची तशी जावंक आमकां. उठ लोकांक येना केलो लोकांक येता बट सकाळी उठेलतना कसं आयलें तें गोतूरना. असल मस्तीत येता. केलो लोकांक दुस्वप्न येता, केलो लोकांक आनी कसाने तरी उडगास येता, केलो लोकांक कारकळ व्यंकटरमण उडगास येतालो, केलो लोकांक आनी कसाने तरी उडगास येताले निद्देलतना. सो तशी निद्देलतना वैकेची देवाले स्मरण येवचें तसले एक प्रकृती आमी करून घेवका. तसले एक स्वभाव अर्जुनाले एक आशिल्ले. त्यातकून कृष्ण अर्जुनाल उठू काम करून दिता आशिल्लो. ताका अहंकार वैके आशिल्ले. अर्जुनाक अहंकार वैके आशिल्लो किंतु तितलेची कृष्णालो परम भक्त जावन आशिल्ले निमित्तान कृष्णान प्रती पंत तागेले उठू कार्य करूसून दिल्लो आसा. तशी एक पंता युद्ध जाताना आमगेलो कृष्ण परमात्मा सारथी जावन घेवन बशिल्लो आसा. कोणालो अर्जुनालो सारथी जावन घेवन बशिल्लो आसा. त्यातकून ताका कसं म्हणटाचे आमी पार्थ सारथी म्हणून सांगताचे. पार्थ म्हळ्यार अर्जुन, सारथी म्हळ्यार तागेले सारथी जावन आशिल्लो कोण कृष्ण. आतां नेक्स्ट डे युद्धाक तयारी करका. अर्जुन वैकेची प्रतिनित्य युद्ध करत 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 ताका वैके एक शरीर न्हय ताका वैकेची एक एक पंता आलस्य. आलस्य म्हळ्यार थकवा, टायर्डनेस म्हणटा पळय ताकाय थकून वता तो. दिवसा युद्ध करून घेवन ते गांडीव हातान दवरून घेवन दिवसा बाण सोडचे. एक दिवस कसन जालें म्हळ्यार अर्जुन ते कुटिरांत तूं न्हिदिल्लो आसा तो न्हिदचे गेला. हे दिकान कृष्ण परमात्मा अर्जुनाले रथाचे घोड्याक ताका वागत करता आसा म्हळ्यार कॅर करून घेता आसा. कोण कृष्ण. घोड कोणालो अर्जुनालो, रथ कोणाले अर्जुनाले. आनी ते घोड्याक कोण हे करता आसा कृष्ण परमात्मा उठूची लालन पोषण ताका खाण घालचे ताका फाटी परसूचे ताका हे उठू कोण करता आसा कृष्ण करता आसा. तेन्नाची नारद मुनीर विचारता संपूर्ण जगाकची तूं अधिपती जावन घेवन आशिल्लो तसलो परमात्मा तूं वचून वचून त्या अर्जुनाला घोड्याक आनी तुवें पहाटी परसूचे ताका खाण घालचे. तो न्हिदला आनी ताका कर म्हण का तूं कितें करचे बसला. तूं संपूर्ण त्रिलोकाधिपती, तूं जगत अधिपती, तूं आनी हें करचें वे तागेले घोड्याक आनी तूं थंय तण घालचे ताका फाटी परसूचे कसन अर्थ. तो पळय न्हिदला पळय ताका सांगाय ताण करचें तागेलो घोडो हो फाल्यां ताका रथाक ताका युद्धान ताका विजय जावका तुका न्हय न्हय तूं करचें कित्याक म्हणून आनी उठी सांग. जायत मारे तूं एक थोडे भितर वच आनी अर्जून कसन करता आसा एक पळोवंक घेवन यो म्हणून सांगता. नारद मुनी भितर वता. भितर वचून घेवन पांय घालता थंय अर्जून गाढ निद्रेंत आसा. हो भितर गेल्ले गोतना केन्ना भायर आयल्या तेही गोतना कसने गोतना. इतले गाढ निद्रेंत तो अर्जून न्हिदेलो आसा. कडे भितर वता. भितर वचून घेवन वापस अशी येताना एक स्वर आयकता ताका. एक स्वर आयकता. कसं म्हणकना कृष्णा 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 म्हणून घेवन अर्जून तितले गाढ निद्रेंत असल्यार वैकेची कृष्णाला तागेले उच्चारण मात्र येता आसा. कडेरी नारद मुनी वापस कृष्णाला घेता. आतां म्हाका कळ्ळें तूं कित्याक अर्जुनाले सर्व ही कार्य करून कितें दिता आसा म्हणून घेवन म्हाका आत्तां कळ्ळें म्हणून घेवन सांगता आसा. कित्याक म्हळ्यार अर्जून गाढ निद्रेंत असल्यार वैकेची थंय कृष्णा नामस्मरण करता आशिल्ले निमित्तान कृष्णान हाका अर्जुनाल सर्व ही कार्य करूसून दिलें. तशीची
आमगेले कारकळांत आशिल्लें तशें सर्वही समाज बांधवांनी रामाल नाम जप केले निमित्तान एक ना जाल्यार एक दिवसू तोची राम तुमगेल खंयचे तरी एक काम करूसून घेनू तुम्ही केलेले तसले एक राम नाम जपाक योग्य फल दिता म्हळ्यार आमकां विश्वास आसा आनी हे संदर्भारी आमी विश्वासारीच हे सांगचें आमकां मस्तही संतोष आसा. आज आमी एक कसन की म्हळ्यार हांगुटू कडेन श्रीराम जय राम जय जय राम हांगा घडत आसा. एक संतोषाचे विशय कसन की म्हळ्यार अध्यक्ष वैके जे जय राम अध्यक्षान आशिल्ले जप केंद्रान जय जय राम जायत आसा हांगा. दोनी मॅच जाल्ले जेन आमगेले मस्तीतले राम नाम जप जाता आसा. आतां फाल्यां तुल्यान किडो चेक चाल करनाकाची तशी केल्यार वैकेची देव अनुग्रह करता. किडेलेर वैकेची ना जाल्यार खंयचे तरी व्यंग जावन घेनू मारे तुगेल महाभारत चाल जाल मारे आतां म्हूण अशी केलो पंत आमी उलयताच खंय तरी लढायचे हाय पळय आगेल महाभारत चाल जाले खंय तरी एक दोन चार शब्द आगेल रामायण चाल जाले अशी एक 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 आमी एक उलोच आसा. अशी एक अपभ्रंशाक नाजे व्यंग जावन घेनू हांव पळय हो एक आयलो मारे राम अशी आमी एक सांगचे परिपाठ आसा. तशी केल्यार वैकेची त्या रितीन वैकेची तुम्ही देवाल नामस्मरण केल्यार वैकेची देव पावता म्हणून घेवन वैकेची सांगेल आसा. अस्तोबम हेळनमेव वा वैकुंठ नाम ग्रहणम अशेष अघहरम विभू म्हणून सांगेल आसा. अस्तोबम हेळनमेव वा खंयची व्यंग रुपार वैकेची तुम्ही नामस्मरण केल्यार वैकेची तुगेल सर्व ही पाप नाश करता म्हणून सांगले. इतलो उपकार कोण करता देव करता आसा. किंतु आमी कितले देवा खातीर समय दिताची त्याची अत्यंत महत्वाचें आसा. आमगेले हे जप आरंभ जाताना मस्तीतलो आमकां प्रश्न आशिल्लो कशी करचे जात की ना. एक एक दिवसाक फाल्यां समाज बांधवान प्रश्न विचारले ना 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 आमी जप केंद्राक येनाची घरांत करता जाल्यार आमी करताची म्हणून अशें जर लोकांन विचारले रे आमी कशी तांकां उत्तर दिवचें. फाल्यां एवरी टायम घरा यो कोणाल की 10 किलोमीटर दूर केलो लोकाल घर 15 किलोमीटर दूर केलो लोकांक लागीं आसा. सो दिवसा येवका एक दिवस जाल्यार रडना दिवसा 50 दिवस येवन घेनू सतत जावन घेनू राम नाम जप जावका. फाल्यां कसले तरी प्रस्ताव आयले री कसन करचे कशी उत्तर दिवचे ना 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 घरांत अवकाश कोण दिला मात्र आमी करताची. घरांत अवकाश कोण दिला जाल्यार आमकां प्रति दिवस देवस्थानां वचचें जायना आमकां अशी जाता तशी जाता त्रास जाता. किंतु एक समाज बांधवान वैकेची चकार काणाशीची सांगिल प्रमाणे करूसून दिवन घेनू आमी कसन लेखले ना कित लोकांना आमकां प्रश्न घाले हे जावचे 550 कोटी कशें ना 550 लाख सांगता आशिल्ले न्ही 550 लाख म्हणजे 5,50,00,000 आराम जावन वता आशिल्ले. आनी केलो लोकांक आमगेल्याची कोणाक आमी जबाबदारी दिले तुम्ही वचून घेनू प्रचार करका मारे 550 कोटी जबाबदारी दिले आमी कशी करचे मारे या. आतां स्वाम्याक म्हणचेय न्ही ना म्हणचे काही जायना. म्हणल्यार करून घेवन दाखोवका ना म्हणल्यार स्वाम्याक वायट जावका. कशी करचे कितें करचे प्रति एक प्रश्नेक उत्तर आमगेले समाज बांधवान करून घेवन दाखयले. स्वाम्यान सांगिला विशयाक आमी फाटबळ दिवन घेनू लेखीलकिंत चड राम नाम जप करून घेवन दाखयता म्हणून घेनू प्रति एक जप केंद्रान दाखोवन दिला जन आज हांग पर्यंत येवन पाविल्लो आसा. लागीं 119 जप केंद्र 1-2 जप केंद्र न्ही 119 जप केंद्रांतू आनी ताजेची चड ताजे एक 119 म्हळ्यार एक 50 की 60 उपकेंद्रांनी आसाची. 119 जप केंद्र ते सोन घेनू 50-60 उपकेंद्र ह्या उट्टू कडेन मेळून घेनू आतापर्यंत इतले राम नाम जप जाता आसा. त्या वैकेनी अनेक लोकांना दुबयच्यान वैकेची राम नाम जप करका म्हणून येवका म्हळ्यार आमगेले राम इंटरनॅशनल जालो म्हणून आमी तेन्ना सांगलें मारे इतलो पर्यंत आशिल्लो आतां राम इंटरनॅशनल जालो दिसता म्हणून म्हळ्यार तांकां वैकेची राम नाम जप करका म्हळ्यार एक आसक्ती. बट एक प्रॉब्लम कसन की म्हळ्यार तांकां संकल्प विंगड जाता. हे भारत खंड ते क्रौंच द्वीप विंगड जाता कडेरी मस्तीतले थंय हे जाता म्हळ्यार जेन्ना तांणी राम नाम जप करता सच
किंतु तांणी सपरेट जावन घेवन स्वाम्याकच ही वपसूत तसेल तांणी हें करता आसत. म्हळ्यार इतले रितीन दुबय अंत वयके तांगेल घरांत तूं आतां फोटो पावन घेवन थंय रामना दिवसा आमगेले राम संचार करत आसा. हांगा तुलें थंय वता, थंय राम नाम जप घेता. म्हळ्यार इतलेक पळोवचेक अवकाश मेळ्ळे की हें केन्ना पर्यंत ऑक्टोबर 18 पर्यंत. ऑक्टोबर 18 नंतरच न्ही तेन्ना उडगास येता. अरे आमी लग्ना टायमारी हें केल्लें, आमी थंय बसून हें केल्लें, भटमाम तेन्ना जांबय काडटा आशिल्लो, तो एकलो थंय बसून घेवन न्हीद काडटा आशिल्लो, तो थंय हें करता आशिल्लो, तो उद्दा पिता आशिल्लो. हें तें उठू केन्ना उडगास येता? उठू जाले नंतर उडगास येता. आत्तां दिसता हें आनी 6 म्हयने केन्ना वता, केन्ना जाता. आतां 1 वर्ष जावन गेलें, म्हळ्यार मुखाविले रामनवमीक 1 वर्ष जाता. तदनंतर आनी 6 म्हयने आमगेले राम नाम जप उरता. तेन्ना उडगास येता. जाल्ले मुरे 18 तारीख 18 ऑक्टोबर जाले नंतर 19 ऑक्टोबर आतां कसन करचें तेन्ना हें उठू उडगास येता. आमी 3 घंटे वता आशिल्ले, आमी थंय बसता आशिल्ले, हें करता आशिल्ले, तशी करता आशिल्ले. 19 ऑक्टोबराक काही ना म्हळ्यार कुडें आस पळया तेन्ना हें उठूचे पयले चाल जाता. त्या निमित्तान आमी सर्व ही समाज बांधव आमी वैकेची अत्यंत भाग्यवंत आमी म्हणून घेवन सांगताची. कितें की म्हळ्यार हेची संदर्भारी अयोध्यांतू आमगेले रामलल्ला प्रतिश्ठा घडिल्लो आसा आनी तेची संदर्भारी 550 कोटी राम नाम जप जाल्लो आसा. सो दोनीची एक टायमारी आमकां प्राप्त जाल्लो आसा. ते जानेवारी 2024 रामलल्ला प्रतिश्ठा जालें आनी एप्रील 17 तारीखाक राम नाम जप अभियान आरंभ जालें. सो दोनीची एक वर्साक हें घडिल्लो आसा, घोवन घेवन आयिल्लो आसा. आनी मुखावेल दिवसांतू आनीकची विशेष जावन घेवन राम नाम जप जावका. आनी आतांनी चड आमी समय घेनाची. इतलो व्हड रितीन तुमी भव्य हांगा वेवस्था केल्लो आसा. मस्त लोक हांगा आयिल्ले आसाची. सर्व लोकाले वटू मेळ घेवन आमी राम नाम जप करच्याक एक अवकाश मेळ्ळो आसा. त्या नैशीच आमगेले कसन एक हितनुडी कसन की म्हळ्यार केन्नाही देवाक लास्ट चिंतन करच्याक वचनाकाचे. आरंभाकची देवाल उडगास येवची तशी करा. कित्याक की म्हळ्यार आमी केन्ना कश्ट येताची तेन्ना आमकां लास्ट आमी देवाल उडगास करच्याक आमी आरंभ करता. फॉर एन एग्जाम्पल आतां लग्ना सोयरीक आनी करचें गेलतना आमी फस्ट कसन पळयताची चल्ल कसन काम करता आसा, चेल्ल्याला जॉब कसन आहे, चेल्ल्याक पगार कितलो मेळटा, चेल्ल्याला हायट कसन आहे, एक्सेट्रा 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 उठू विचारताची. हे दिकान चेल्लेकार वैकेची चेल्ली बद्दल चेल्ली कसन काम करता आसा, चेल्लीक कितले जॉब आसा, चेल्लीक रांदप करचें येता की ना हे उठूची पळयत बसताची. किंतु दोनी सायडाचे चेल्लो भजन म्हणटा की ना ते कोणें विचारना. चल्लो वर्षाक कितले पंत कुलदेवस्थाना वता हे विचारना. चल्लो प्रति वर्ष तागेल घरांत कसन धार्मीक कृत्य करता ते विचारना. हे दिकान चेल्लेकार वेके चेल्लीकारा विचारतना चेल्ली प्रतिनित्य तुळशीक उद्दा घालता की ना, फाल्यां चेल्ली प्रति दिवस रंगोली घालता की ना हे कोणें विचारना. जॉब, पैसे, हायट, वेट कसन खाताची कितें हे देवाल उडगास केन्ना आयले लास्ट कडे लास्ट कुलदेव गोत्रू हे उठू कडेर पळय. पयले हेची बेंगलोर हांगतास की कितें फस्ट म्हळ्यार प्रश्न. कडेरी जॉब करता की कितें, कितले पगार हे मॅच जाले कुडेन कडेरी बाकीचे मुखार वता. आमगेले उडगास देवाल उडगास केन्ना लास्ट अशी जायनाशी उरका. केन्नाही फस्ट देवाल उडगास येवका, कडेरी बाकीचे आमी पळोवन घेवका. आतां आमकां महाभारतांत वैकेची केन्ना द्रौपदीले वस्त्रापहरण जाता तुमकां गोत आसा. दुशासनू थंय वस्त्रापहरण करता. ते वस्त्रापहरण जाता आशिल्ल्या समयाचेरी द्रौपदीन पयले कसन केलें की म्हळ्यार तिगेल कितले शक्ती आसा तिगेल शक्तीन तिगेल वस्त्र रक्षण करचे तीन प्रयत्न केले. तो तांडीत आसा आनी द्रौपदी ते तांडी नाशी उरचेक तीन कसन प्रयत्न करचे जाता ती तिगेल प्रयत्न करता आसा. किंतु तिगेल प्रयत्न स्वताचे प्रयत्न दुशासनाल शक्ती येदुरो कमी जाता. कितले गेल्यारी दुशासन एक दारलो मनुष्य तांडिल्यारी तिका त्रास जाता. तरी ती प्रयत्न करता आसा. तिगेल एक मान रक्षण करचेक ती प्रयत्न करता आसा.
तिक केन्ना स्वता प्रयत्न करता आनी तिक जालना. 3 कडेन कोणाक पळयले, तांगेले पंच पांडवांक पळयले. बाय तांगेले दारले कोण आसाची पंच पांडवांक केले म्हळ्यार बामूण निवे पंच पांडवांक पळयले. कडे म्हालगड जावन गेनू द्रोण आसाची, भीष्म आसाची, तांक कुट्टू लोकांक पळयले. कोणेही प्रतिसाद दिलना. स्वताची शक्ती उपयोगाक येयलना. हे पंच पांडव तांणीही हे करचेक जालना. कित्याक जालना म्हळ्यार तांणी द्यूत क्रिडेन तांणी पराजय जाल्लो आसा. सो आतां उलोवचेक जायना. आनी द्रोणाचार्य, भीष्म तांणी परान्न खावन घेवन बशिल्ला जन तांकांही तांगेले विरुद्ध उलोवचेक जायना. हांगेल उट्टुलो काल जाले नंतर कडेरी द्रौपदीन कोणाल उडगास केले? कृष्णाल उडगास केले. कृष्णाल उडगास केले नंतर कृष्णान तिका अक्षय वस्त्र प्रदान करून घेवन तिगेल मानाचे रक्षण करूसून दिले. हे उठू जाले नंतर द्रौपदीन कृष्णाक विचारले, तुवें वस्त्र दिवचें आशिल्लें आसलें री, पयले दिवेत आशिल्लें न्ही, हांव तुका आपेल पर्यंत तुवें राख आशिल्लें. तेन्ना कृष्णान सांगलें, हांव राखत आशिल्लो, तूं मागेले उडगास केन्ना करता म्हणून घे. तूं मागेले उडगासू केन्ना करता. आरंभाक तूं उडगास केलना, कडेर कोणेची म्हाका सहाय्य मेळना म्हण कुडेन तेन्ना तूं मागेले उडगास करचेक तूं चाल केलें. आनी तूं केन्ना मागेले उडगास केलें तेन्ना हांव तुका अक्षय प्रदान केलें. जर पयलेची कृष्णान द्रौपदीन जर कृष्णाल स्मरण केलें आसल्यार पयलेची कृष्ण अक्षय वस्त्र प्रदान करता आशिल्लो. तीन हांगेल उट्टू लोकांक पयले स्वताची शक्ती पळयले, कडेन तांकां पळयले. उट्टू लोकांक ना म्हणलें कुडेन लास्ट कोणालेक पावले आमी? देवालयाक पावले. तेतकून केन्नाही आमी देवाल बद्दल पयलीं आमी चिंतन करता, बाकी विशय आमी कडेर करता म्हणून सांगिल्लें. हेचीच एक कारण. तेतकून सर्व लोकांन वैकेची देवाल कितले लागीं उरताची तितलें तुमकां बरें. एक आमकां संतोश कसन की कारकळान तूं उट्टू लोकाल घर वेंकटरमण देवाल लागीं आसा. बेंगलोरान तसले मज मेळना. बेंगलोरान तूं कंपनी लागीं आस विना देवस्थान लागीं ना. देवस्थाना लागीं तुमी नाची, थंय कंपनी लागीं आसाची. नाजाल्यार 15 किलोमीटर दूर वचका, 20 किलोमीटर दूर वचका. किंतु कसन की म्हळ्यार कंपनी तुमकां भायर काडून उडयता. कंपनी तांकां जर प्रॉफीट जावका जाल्यार ले ऑफ करून घेवन तुमकां भायर काडून घेवन उडयता. किंतु कारकल वेंकटरमण तुमकां भायर घालना. तो आनीक लागीं हाण घेवन तुमकां आनीकची अभिवृद्धी करच्याक तुमकां अनुग्रह करता. सो बेंगलोरान तूं हे व्यत्यासू, कारकळांत हे व्यत्यास हे तुमकां पळोवच्याक मेळटा. त्या निमित्तान आयच्या दिवसाक इतले भक्तीपूर्वक जावन घेवन प्रितीपूर्वक जावन आमगेले परमगुरू स्वामेले पुण्यतिथी दिवसाक असेल एक भव्य रितीरी तुम्ही रामनाम जपाचे आयोजन केल्लें आसा. हे सर्व ही आयोजन केल्ली तसले आढळीत मंडळी, हांगाचे वैदिक वर्ग, ते तशीची जपार्थी तुमगेले सहकार नाशीची काही करचेक जायना. कितलेही भटमामान म्हणल्यार वैकेची यद्राक जर जपार्थी ना जाल्यार आमगेली संख्या वाडना. जर संख्या वाडका जाल्यार तेन्ना जन हांगा येवका आनी तितले जन हांगा आयिल्ले बद्दल आमी संतोष व्यक्त करताची. देव सगळ्यांक भर घडोवो. तुमगेल्या घरांत तुमी करता आसले उद्योग वेवसायांत तुमगेल्या घरांत चवडुवां घेवचें आसले तांगेले लौकीक शिक्षणांत दार्ले मनशे तांणी करता आसले तांगेले उद्योग वेवसायांत बायलांकही अखंडित सौभाग्य तांकां प्राप्त जावका. तशीच वैदिक वर्ग तांगेले पुरोहित जिवनांत नित्य निरंतर क्षेमाभिवृद्धी नांदतुरो अशी देवचरणी गुरुचरणी प्रार्थना करीत आमगेले आशीर्वाद परभाषणाचे आमी मंगल घडयताची. श्री कृष्णार्पणमस्तु. की जय. परमपूज्य गुरुवर्यान व्यासपीठारी आसीन जावन तांगेले अंतर्वाणींतू अमृत सिंचन केलेलें आसा. ज्ञानाचो उजवाडो आमकां मात्र न्ही सगळे समाजाक तांणी दिलेलो आसा. तांगेले पादारविंदाक कोटी कोटी नमन अर्पण करताची. आतां 5 मिनिटाचे विराम आसा. देखून तुमी सर्वांनी बशील कडेन शांत रितीन बसका. तुमकां थंय बशील कडेन पानयाचें वेवस्था केलेलो आसा. पानी हाण दिताची स्विकार करका. 5 मिनिटाचे मध्य विराम. मागीर श्रीरामनाम जप आरंभ जाता. पांच मिनिटाचे अवकाश आसा. चिकेची पायनी
सडकवून पुनः तदनंतर जप प्रारंभ जाता सर्वजनांनी पुनः जपां प्रारंभ भागी घेवका मंगल आरती श्री रामचंद्राक जय 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 श्री वीर विठ्ठलाक मंगल आरती श्री रामचंद्राक जय 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 श्री वीर विठ्ठलाक जय 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 श्री वीर विठ्ठलाक त्रतायुगांचे महाश्री विष्णुक त्रेतायुगांचे जानकी रामाक त्रतायुगांचे महाश्री विष्णुक त्रेतायुगांचे जानकी रामाक द्वापर युगांचे गोपी कृष्णाक कलियुगांचे महाश्री कल्कीक मंगल आरती श्री रामचंद्राक जय 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 श्री वीर विठ्ठलाक जय 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 श्री वीर विठ्ठलाक दशरथ कौसल्य श्रीरामाक सीतापति श्री कोदंड रामाक दशरथ कौसल्य श्रीरामाक सीतापति श्री कोदंड रामाक अंजलि पुत्रु भक्त हनुमाक अनंत रूप
महिमा कर मंगल आरती श्री रामचंद्राक जय 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 श्री वीर विठ्ठलाक जय 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 श्री वीर विठ्ठलाक गोकर्ण मठांचे रघुरामाक त्रिकाल पूजन नित्य घेतल्याक गोकर्ण मठांचे रघुरामाक त्रिकाल पूजन नित्य घेतल्याक विद्याधिराज स्वाम्याले पूजेक विद्याधिराज स्वाम्याले पूजेक मंगल दर्शन दितल्याक मंगल आरती श्री रामचंद्राक जय 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 श्री वीर विठ्ठलाक मंगल आरती श्री रामचंद्राक जय 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 श्री वीर विठ्ठलाक जय 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 श्री वीर विठ्ठलाक जय 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 श्री वीर विठ्ठला हरि सर्वोत्तम तत्व प्रचारक मध्व महामुनिवरा श्रीमदानंद मुनिवरांगेले शिष्य रामचंद्र यतिवरा हरि सर्वोत्तम तत्व प्रचारक मध्व महामुनिवरा श्रीमदानंद मुनिवरांगेले शिष्य रामचंद्र यतिवरा गोकर्ण मठुषी संस्थापनाचार्य नारायण मुनिवरा श्रीपाद वडेर जीवोत्तम तीर्थ पट्टगारी यतिवरा आता रामनाम जप आरंभ जाता दयकोरनो सक्कड जपार्तीनं भक्त महाजनानं शांत रीतीरी आसीन जावनो जपांत भागी जाऊ का जपारतीन बशिल्ल्यान पुरा जनांनी मोबाईल सायलेंट कोण घेऊ का कोणे एकल्यान उलोवचाना जाल तितल्या मध्यम स्वरारी जप संका आणि कोणे ते मध्ये राबून जा पुरा जनान बैसू का पुरा जना उदका बाटली पाविल आसा पुन्हा मध्ये मध्ये उदका व्यवस्था करका म्हणना जलतीतल्या स्वयंसेवक जपारती प्रति एकलान बैसून घेऊ का अच्युताय नमः जनार्दनाय नमः उपेन्द्राय नमः हरे नमः श्री हरे कृष्णाय नमः प्रणवश्च परमेष्ठे परम ब्रह्मर्षे परमात्मा देवता देवी आभोज्यते रसोन्नतं ब्रह्म
महाभूर्भुवस्वरूपं श्रीविष्णुप्रेरणया श्रीविष्णुप्रीत्यर्थं विश्वावसुनाम संवत्सरे श्रीसंस्थानगोकर्णवर्तकाले जीवोत्तमपठस्य सार्धपञ्चशतमानोत्सवं गत्वेन भारतीयरमणमुख्यप्राणान्तर्गत निर्दोष निरवधिक स्वातन्त्र्यादि अनन्तकल्याणगुणपरिपूर्ण समस्तजगत् उत्पत्तिस्थितिलयकारणीभूत मत्स्यकूर्मादि अनन्त अवतारात्मक श्री सीतापतिरामचन्द्रप्रीत्यर्थं तथा सर्वेषां गौडसारस्वतब्रह्मवृन्दानाम् अनन्त आनन्दनिदानभूतस्य श्री सीतापतिरामचन्द्रस्य परमप्रसादकारणीभूतां अत्यर्थां भक्तिं निष्पादयन्ति भगवत् अपरोक्षदर्शन निधिध्यासन मनन श्रवणादीनि सम्पादयितुं हरिसर्वोत्तमत्वादि ज्ञाननिर्मित निश्चल भक्तिवैराग्य सम्प्राप्तये अभयसत्त्वसंशुद्ध्यादि दैवसम्पदां च अवाप्तये क्षुद्रपादक उपपादक महापादकानां निरासार्थं कायिक वाचिक मानसिक ज्ञात अज्ञातदोषनिरसनद्वारा शरीर इन्द्रियान्तःकरणानां संशोधनार्थं तथा लोककल्याणार्थं संकल्पित सार्ध पंचशतकोटित्रयोदशाक्षर श्रीरामनाम तारकमहामन्त्र जप होमाभिधानांग जप संख्या परिपूर्तये आबालवृद्ध स्त्रीपुरुषैः सह अंशतः श्रीरामनाम तारक महामन्त्र जप अहं करिष्ये तदङ्गा आदौ निर्विघ्ना सिद्ध्यर्थं महागणपति स्मरणं च करिष्ये शङ्खचक्रगदा पद्माधरन्नारायणं हरिम् आवाहयामि विघ्नेशं विघ्नविग्रहरं प्रभुम् ओं रामं लक्ष्मणपूर्वजं रघुवरं सीतापतिं सुन्दरं काकुत्स्थं करुणार्णवं गुणनिधिं विप्रप्रियं धार्मिकं राजेन्द्रं सत्यसिन्धं दशरथतनयं श्यामलं शान्तमूर्तिं वन्दे लोकाभिरामं रघुतलकं राघवं रावणारिं रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथं मुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि जलतीतलं पुरजनांत बैसून घेऊ का काउंट करच्या 1 4 2 5 स्वयंसेवक मात्रच असतात वरल पुरजनान बैसून घेऊ का उद्दा वंटीतला आणि हंतानी पुरा बैस का उदका बाटलेस ते एक बंद वंटो घेऊन पुरा बैसा श्रीराम जय राम जय जय राम 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 श्रीराम जय राम जय जय राम
श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम
ಶ್ರೀರಾಮ ಜಯ ರಾಮ ಜಯ ಜಯ ರಾಮ 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 ಶ್ರೀರಾಮ ಜಯ ರಾಮ ಜಯ ಜಯ ರಾಮ
श्रीराम जय राम जय जय राम 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 श्रीराम जय राम जय जय राम
ಶ್ರೀರಾಮ ಜಯ ರಾಮ ಜಯ ಜಯ ರಾಮ 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 ಶ್ರೀರಾಮ ಜಯ ರಾಮ ಜಯ
जय राम जय जय राम श्री राम 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 जय राम जय जय राम ओम आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूजो भूजो नमाम्यहम् अनेन श्रीसंस्थानगोकर्णपर्धगाळी जीवोत्तममठस्य सार्धपञ्चशतमान उत्सवङ्गत्वेन सङ्कल्पित सार्धपञ्चशतकोटित्रयोदशाक्षरश्रीरामनामतारकमहामन्त्रस्य जपसङ्ख्यापरिपूर्तये भारतीयरमणमुख्यप्राणान्तर्गत श्रीसीतापतिरामचन्द्रप्रेरणया भारतीयरमणमुख्यप्राणान्तर्गत श्रीसीतापतिरामचन्द्रप्रीत्यर्थम् आबालवृद्धस्त्रीपुरुषैः सह अंशतकृत त्रयोदशाक्षरश्रीरामनामतारकमहामन्त्र जपाराधनेन भगवान्
भारतीय रमण मुख्य प्राणांतर्गत श्री सीतापति रामचंद्र प्रियतां प्रीतो भवतु तत्सश्री कृष्णार्पणमस्तु. हरि ओम. आमगेले आशीर्वचनांतू एक महत्वाचे विषय आम्ही सांगेल ना. जपाच मात्र सांगलाय किंतु जप जाल नंतर ऑक्टोबर 18 तारीखाक आमगेले अभियान परिपूर्ण जाता. तदनंतर आमगेले प्रभू रामचंद्र देवालय दिग्विजय उत्सव उट्टुकडे भायर सरता. प्रत्येक जप केंद्राक प्रभू रामचंद्र देवालय दिग्विजय यात्रा आरंभ जाताले. ताजे मुकाबील दिवसांत रूपरेषा आम्ही सांगून दिताले. तदनंतर पर्तगाळी केंद्र मठांतू नोव्हेंबर 27 तुल्यान डिसेंबर 7 तारीख पर्यंत आमगेल्या पर्तगाळी मठांतू होड महोत्सव घडच आसा. ते संपूर्ण महोत्सवांतू 11 दिवस घडचत आसले महोत्सवांतू संपूर्ण कारकळपेंटे जन तशी राघव जप केंद्राचे सर्वही जपार्थी आमगेल पर्तगाळी मठाचे महोत्सवांत तुम्ही सहभाग जाऊ का. स्वाम्यान आजी आमंत्रण दिवचे क कारकळ आयल्या म्हणून वैकेची लेक्चे काढना किंतु सर्व लोकांना इतले रितीरी बरे रितीरी जप केल्ला आसाची बरे रितीरी सहकार केल्ला आसाची. आमगेले दिग्विजय महोत्सव यात्रेंतू तशी पर्तगाळी मठांतू घडचत आसले सार्ध 500 जप आणि हवनाचे कार्यक्रमांत वैकेची तुम्ही सहभाग जाऊ का आणि संपूर्ण श्रेयोभिफल तुमका प्राप्त जाऊ तशी आमगेले मनो इच्छा आसा. आणि प्रत्येक लोकांक तांगेल घरांतू तुमका आमंत्रण पत्रिक येताची किंतु आज ही स्वामी महाराज हांगा आईल हजेन मुकावील दिवसांत आमी चातुर्मासा कितेर वाराणसी वताले. कडे वाराणसी कार्यक्रम कोरून वापस येऊ पर्यंत आमकां ऑक्टोबर जाताले. तेन्ना वापस आमकां अवकाश मेळना किंतु आजीची हे अवकाश मेळ कितेरी आत्ताचे आमी हे आमंत्रण म्हणून तुमी लेखचे कडनाची. आणि सर्वही लोकांनी पर्तगाळी मठान जावचे महोत्सवांतू तुमी सहभाग जावचे. तुमी आयज कार्यक्रम कशी बरे रितीर करूंक घेवन दिल्लो आसा तशीची पर्तगाळी मठाचे कार्यक्रम वैकेची अशीची बरे रितीर जाव तशी तुमगेल सहकार आमकां अत्यंत म्हत्वाचो आसा. हे एक विशय आमी आमगेल्या आशीर्वचनान सांगचे म्हण आशिल्ले किंतु तेन्ना आमकां लक्षां येनाशी आमी थंयची आशीर्वचन आमगेले मुक्ताय जाले. किंतु आतां उडगास आयलो वापस आमी म्हायती घेवन घेवन हे विशय तुमगेल्या द्राक सांगिल्लो आसा. आणि खंडित सर्व लोकांक महोत्सवांत येवन घेवन रामदेव वीर विठ्ठलागले कृपा आशीर्वादाक तुम्ही पात्र जाता म्हणून ह्या संदर्भार आमी सांगत सर्व लोकांक बर जावं म्हणून पुनः देवाला एक प्रार्थना करत आमगेली सूचना हांगाची समाप्त करताची. परमपूज्य गुरुवर्याले दिव्य स्थान श्री रामदेवाक आता आर चलता. मुनिवरा श्रीमदानंद मुनिवरांगेले शिष्य रामचंद्र यतिवरा रामचंद्र यतिवरा. मंगल आरती श्री रामचंद्राक जय 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 श्री वीर विठ्ठलाक. मंगल आरती श्री रामचंद्राक जय 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 श्री वीर विठ्ठलाक. जय 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 श्री वीर विठ्ठलाक. त्रतायुगांचे महाश्री विष्णुक त्रेतायुगांचे जानकी रामाक. त्रतायुगांचे महाश्री विष्णु
जानकी रामाक द्वापर युगांचे गोपी कृष्णाक कलियुगांचे महा श्री कल्कीक मंगल आरती श्रीरामचंद्राक जय 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 श्री वीर विठ्ठलाक जय 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 श्री वीर विठ्ठलाक दशरथ कौसल्य श्रीरामाक सीतापती श्री कोदंड रामाक दशरथ कौसल्य श्रीरामाक सीतापती श्री कोदंड रामाक अंजलि पुत्रु भक्त हनुमाक अनंत रूप महामहिमाक मंगल आरती श्रीरामचंद्राक जय 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 श्री वीर विठ्ठलाक जय 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 श्री वीर विठ्ठलाक सर्व जपार्थींना बैसून घेऊ का गुरुवारी आलो असताना सर्वजण मंत्राक्षर म्हणता सगळीकडे आढळून अधिक आपोआप जाते त्यानंतर जपा केंद्रात पुराजना लेटर इत्यादी घेतलेलं घरात एक मेंबर कोणाला त्या नावा लेटर असलेला सांगायला नाव पाहिजे त्या घरकडे बघून कोण कोण यायला त्यांनी घरकडे पुराजना नोटे यायचे त्या पुराजना ओटमेंट एक मंत्र एक प्रसाद दितात त्यानंतर मागीर कोण कोण पुरायला वरलाल म्हणारे नित्याच्या पायात नंतर वयता परत फुडला मागीर प्रसाद जाता कोणे गोंधळ करून घेवच्या नंतर नाव पाहिजे त्या प्रकारे वेंकटरमण देवस्थानाच्या मुखार येता कैसे चढ़ो मोस्टली कापू असो ये पडेल हां टँक कळला ಕ್ಷೇತ್ರ
ಯತಿವರ मंगल आरती श्री रामचंद्राक जय 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 श्री वीर विठ्ठलाक मंगल आरती श्री रामचंद्राक जय 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 श्री वीर विठ्ठलाक जय 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 श्री वीर विठ्ठलाक त्रतायुगांचे महाश्री विष्णुक त्रेतायुगांचे जानकी रामाक त्रतायुगांचे महाश्री विष्णुक त्रेतायुगांचे जानकी रामाक द्वापर युगांचे गोपी कृष्णाक कलियुगांचे महाश्री कल्कीक मंगल आरती श्री रामचंद्राक जय 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 श्री वीर विठ्ठलाक जय 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 श्री वीर विठ्ठलाक दशरथ कौसल्य श्री रामाक सीतापति श्री कोदंड रामाक दशरथ कौसल्य श्री रामाक सीतापति श्री कोदंड रामाक अंजलि पुत्रु भक्त हनुमाक अनंत रूप महामहिमाक मंगल आरती श्री रामचंद्राक जय 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 श्री वीर विठ्ठलाक जय 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 श्री वीर विठ्ठलाक गोकर्ण मठांचे रघुरामाक त्रिकाल पूजन
नित्य घेतल्याक गोकर्ण मठांचे रघुरामाक त्रिकाल पूजन नित्य घेतल्याक विद्याधिराज स्वाम्याले पूजेक विद्याधिराज स्वाम्याले पूजेक मंगल दर्शन जितल्याक मंगल आरती श्रीरामचंद्राक जय 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 श्री वीर विठ्ठलाक मंगल आरती श्रीरामचंद्राक जय 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 श्री वीर विठ्ठलाक जय 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 श्री वीर विठ्ठलाक जय 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 श्री वीर विठ्ठला.
श्रीरामचन्द्राक जय 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 श्रीवीरविठ्ठलाक मङ्गल आरति श्रीरामचन्द्राक जय 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 श्रीवीरविठ्ठलाक जय 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 श्रीवीरविठ्ठलाक त्रतायुगांचे महाश्री विष्णुक त्रेतायुगांचे जानकी रामाक त्रतायुगांचे महाश्री विष्णुक त्रेतायुगांचे जानकी रामाक द्वापर युगांचे गोपी कृष्णाक कलियुगांचे महाश्री कल्कीक मंगल आरती श्रीरामचन्द्राक जय 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 श्रीवीरविठ्ठलाक जय 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 श्रीवीरविठ्ठलाक दशरथ कौसल्य श्रीरामाक सीतापति श्री कोदंड रामाक दशरथ कौसल्य श्रीरामाक सीतापति श्री कोदंड रामाक अंजलि पुत्रु भक्त हनुमाक अनंत रूप महामहिमाक मंगल आरती श्रीरामचन्द्राक जय 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 श्रीवीरविठ्ठलाक जय 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 श्रीवीरविठ्ठलाक गोकर्ण मठांचे रघुरामाक त्रिकाल पूजन नित्य घेतल्याक गोकर्ण मठांचे रघुरामाक त्रिकाल पूजन नित्य घेतल्याक विद्याधिराज स्वाम्याले पूजेक विद्याधिराज स्वाम्याले पूजेक मंगल दर्शन दितल्याक मंगल आरती श्रीरामचन्द्राक जय 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 श्रीवीरविठ्ठलाक मंगल आरती श्रीरामचन्द्राक जय 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 श्रीवीरविठ्ठलाक जय 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 श्रीवीरविठ्ठलाक जय 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 श्रीवीरविठ्ठलाक शिष्य
प्रतिष्ठे जल्या मठांतू हरि सर्वोत्तम तत्व प्रचारक मध्व महामुनिवरा श्रीमदानंद मुनिवरांगेले शिष्य रामचंद्र यतिवरा हरि सर्वोत्तम तत्व प्रचारक मध्व महामुनिवरा श्रीमदानंद मुनिवरांगेले शिष्य रामचंद्र यतिवरा दक्षिण काशी गोकर्ण क्षेत्रात भूविजय श्री विठ्ठला पूर्वाश्रम बसरुराते क्षेत्रांत श्री दिग्विजय विठ्ठला सकल शास्त्र वेद पंडितोत्तम गुरु मुनितेशी विद्याधीशा समाज सुधारक विद्याधिराज गोकर्ण मठाधीशा हरि सर्वोत्तम तत्व प्रचारक मध्व महामुनिवरा श्रीमदानंद मुनिवरांगेले शिष्य रामचंद्र यतिवरा हरि सर्वोत्तम तत्व प्रचारक मध्व महामुनिवरा श्रीमदानंद मुनिवरांगेले शिष्य रामचंद्र यतिवरा रामचंद्र यतिवरा मंगल आरती श्री रामचंद्राक जय 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 श्री वीर विठ्ठलाक मंगल आरती श्री रामचंद्राक जय 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 श्री वीर विठ्ठलाक जय 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 श्री वीर विठ्ठलाक त्रतायुगांचे महाश्री विष्णुक त्रेतायुगांचे जानकी रामाक त्रतायुगांचे महाश्री विष्णुक त्रेतायुगांचे जानकी रामाक द्वापर युगांचे गोपी कृष्णाक कलियुगांचे महाश्री कल्कीक मंगल आरती श्री रामचंद्राक जय 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 श्री वीर विठ्ठलाक जय 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 श्री वीर विठ्ठलाक
दशरथ कौसल्य श्रीरामाक सीतापती श्री कोदंड रामाक दशरथ कौसल्य श्रीरामाक सीतापती श्री कोदंड रामाक अंजलि पुत्रु भक्त हनुमाक अनंत रूप महामहिमाक मंगल आरती श्रीरामचंद्राक जय 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 श्री वीर विठ्ठलाक जय 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 श्री वीर विठ्ठलाक गोकर्ण मठांचे रघुरामाक त्रिकाल पूजन नित्य घेतल्याक गोकर्ण मठांचे रघुरामाक त्रिकाल पूजन नित्य घेतल्याक विद्याधिराज स्वाम्याले पूजेक विद्याधिराज स्वाम्याले पूजेक मंगल दर्शन घेतल्याक मंगल आरती श्रीरामचंद्राक जय 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 श्री वीर विठ्ठलाक मंगल आरती श्रीरामचंद्राक जय 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 श्री वीर विठ्ठलाक जय 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 श्री वीर विठ्ठलाक जय 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 श्री वीर विठ्ठला
मंगल आरती श्री रामचंद्राक जय 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 श्री वीर विठ्ठलाक मंगल आरती श्री रामचंद्राक जय 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 श्री वीर विठ्ठलाक जय 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 श्री वीर विठ्ठलाक त्रेतायुगांचे महाश्री विष्णुक त्रेतायुगांचे जानकी रामाक त्रेतायुगांचे महाश्री विष्णुक त्रेतायुगांचे जानकी रामाक द्वापर युगांचे गोपी कृष्णाक कलियुगांचे महाश्री कल्कीक मंगल आरती श्री रामचंद्राक जय 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 श्री वीर विठ्ठलाक जय 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 श्री वीर विठ्ठलाक दशरथ कौसल्य श्रीरामाक सीतापति श्री कोदंड रामाक दशरथ कौसल्य श्रीरामाक सीतापति श्री कोदंड रामाक अंजलि पुत्रु भक्त हनुमाक अनंत रूप महामहिमाक मंगल आरती श्री रामचंद्राक जय 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 श्री वीर विठ्ठलाक जय 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 श्री वीर विठ्ठलाक गोकर्ण मठांचे रघुरामाक त्रिकाल पूजन नित्य घेतल्याक गोकर्ण मठांचे रघुरामाक त्रिकाल पूजन नित्य घेतल्याक विद्याधिराज स्वामाले पूजेक विद्याधिराज स्वाम्याले पूजेक मंगल दर्शन दितल्याक मंगल आरती श्री रामचंद्राक जय 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 श्री वीर विठ्ठलाक मंगल आरती श्री रामचंद्राक जय 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 श्री वीर विठ्ठलाक जय 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 श्री वीर विठ्ठलाक जय 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 श्री वीर विठ्ठलाक मध्व महामुनिवरा श्रीमदानंद
प्रतिष्ठे जल्या मठांतू हरी सर्वोत्तम तत्व प्रचारक मध्व महामुनिवरा श्रीमदानंद मुनिवरांगेले शिष्य रामचंद्र यतिवरा हरी सर्वोत्तम तत्व प्रचारक मध्व महामुनिवरा श्रीमदानंद मुनिवरांगेले शिष्य रामचंद्र यतिवरा दक्षिण काशी गोकर्ण क्षेत्रात भूविजय श्री विठ्ठला पूर्वाश्रम बसरुराते क्षेत्रांतु श्री दिग्विजय विठ्ठला सकल शास्त्र वेद पंडितोत्तम गुरु मुनिते श्री विद्याधीशा समाज सुधारक विद्याधिराज गोकर्ण मठाधीशा हरि सर्वोत्तम तत्व प्रचारक मध्व महामुनिवरा श्रीमदानंद मुनिवरांगेले शिष्य रामचंद्र यतिवरा हरि सर्वोत्तम तत्व प्रचारक मध्व महामुनिवरा श्रीमदानंद मुनिवरांगेले शिष्य रामचंद्र यतिवरा रामचंद्र यतिवरा मंगल आरती श्री रामचंद्राक जय 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 श्री वीर विठ्ठलाक मंगल आरती श्री रामचंद्राक जय 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 श्री वीर विठ्ठलाक जय 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 श्री वीर विठ्ठलाक